मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन. राज्यात एका सप्तकात अस्पष्ट मरणांची भिरांकूळ माळ सापडल्यो. 4 कुडी. तपास सुरू. लोकांमदी भिरांत. स्मार्ट मिटराचो प्रश्न गोंयांत भौशीक चर्चेत. ताच्या अंमलबजावणीचेर गिरायकांचो वाडटा विरोध. हे बसोप खरेच सक्तीचे आसा काय? लोक मागतात जाप. वेळसाव तळ्यांतल्यान काढले व्हड प्रमाणात ताजे फडफडीत नुस्तें. थळाव्यांमदी उमेद. लोकांक मेस्तुराद नुस्त्यांची मेजवानी. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रायबंदरात हुमकळत आशिल्ली कूड. कुठ्ठाळे हांगच्या जुवारी न्हंयत उफेपी मनीस. म्हापसा बस स्टँडाचेर निर्जीव सापडिल्लो कूड. आनी आतां नावेलीच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या रानांत कर्नाटकाचो बस कंडक्टर मेल्लो सापडलो. फकत एका सप्तकात गोंयांत अस्पष्ट मरणांची भिरांकूळ माळ पळयल्यार चड गंभीर प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. ताजे प्रकरण रायबंदरात दिसून आयले, जंय एक मनीस झाडाक लटकिल्लो सापडलो. जाल्यार नावेलीत कर्नाटकातलो एक बस कंडक्टर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या जंगल वाठारा लागसर मेल्लो सापडलो. ह्या सप्तकाचे सुरवेक कुठ्ठाळी जुवारी न्हंयतल्यान एका नुस्तेमाराची कूड मेळ्ळी. आनीक एक मनीस गर्दीच्या म्हापसा बस स्टँडाचेर मेल्लो मेळ्ळो. पुलिसांनी सांगला की सगळ्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आसा. पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान अदीक म्हायती मेळपाची शक्यताय आसा. ह्यो घडणुको गंभीर हुस्को निर्माण करपाक लागल्यात. दर्यादेग आनी नायट लायफा खातीर फामाद आशिल्ल्या पर्यटन केंद्रीत राज्यांत अचकीत भौशीक सुवातींतल्यान कुडी मेळपाची भिरांकूळ पद्दत दिसपाक लागल्या. पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो संबंध जोडूंक नासलो तरी कांय दिसां भितर असैमीक मरणाच्या माळेक आसून सुरक्षितता, मानसीक भलायकी आनी स्थलांतरितांच्या असुरक्षिततेचेर प्रस्न आनी हुस्को उप्रासला. मरण आयिल्ल्यांमदीं चडशे स्थलांतरीत कामगार वा रोजंदारीचेर काम करपी आशिल्ले. कुटुंबापासून पयस रावपी लोकांचो हातूंत आस्पाव आसलो. सध्या तरी पुलीस ह्या मरणांक वेगळ्यो केशी मानतात. पूण जशे कुडी मुखार येवपाक लागल्यात तसो ह्या घडणुकांनी गोंयच्या शांत आनी बेफिक्री जिणेच्या प्रतिमेचेर सावट पडपाक लागल्या. न्हंयचे देगेर सावन बस स्टॉप मेरेन राज्यान फाटलो सप्तक एका अस्वस्थ वास्तवाक तोंड दिवपाक घालयला. हे फाटल्यान कांय गंभीर काणयो आसूं येतात. गोवा 365 खातीर इन्सिमिनेझीस आनी अरुण नाईक. कारापूर गावात एका व्हड हाऊसिंग प्रकल्पांतल्यान वांटोवपा खातीर फाटल्या 35 दिसां सावन संप चालू आसा. केरी 70 टीसीपी मंत्र्यान फटवणूक करून कंपनी स्थापन केली. हेरांक विश्वासात घेनासतना ह्या प्रकल्पा खातीर 65 लाख चौखण मीटर परस चड जमीन विकली असो सणसणीत आरोप करत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. कारापुरातलो तणाव दिसान दीस वाडत आसा. गांवांतले लोक एक व्हड उदरगत प्रकल्पाचो निशेध करतात, जाका लागून तांची जमीन आनी उदरनिर्वाहाक कायमचें लुकसाण जावंक शकता. फाटल्या 35 दिसां सावन कारापुरातले गांवकार रस्त्यार रावन मेगा प्रकल्पाचो निशेध करतात. ह्या प्रकल्पांत 3 इमारतींनी 365 फ्लॅट आनी 340 परस चड प्लॉट आधारीत युनिट प्रस्तावित केल्यात. हे प्रमाण गांवच्या सद्याच्या वाठारा खातीर चड आसा अशें थळाव्यांनी मत मांडलां. लोकां विरोधात हो प्रकल्प पुराय जातलो वय वेळच सांगतलो. ही जी कारापूरची जागा आसा आनी तेणे जी विकल्या ती त्याच्या बापायची, जर तो आपूण म्हणटा आपल्या बापायची, आणि तुका कोणे दिलो तर अधिकार ती विकपाची? तुझ्या आनी बापायच्या मदीं सेल्डीड जाला तुझ्या? बरें, एक तो म्हणटा की आपूण जमीन कंपनीच्या अंडर विकल्या. कंपनीच्या अंडर विकल्या म्हणटा जाल्यार ती म्युटेशन जाला
सप्टेंबर 20, 1997 आणि कंपनी रजिस्टर जाल्या 1 जानेवारी 1998. कंपनी रजिस्टर जावच्याच पयलीं कंपनीच्या नावावर जमीन जाली आणि कंपनी रजिस्टर जावच्या पयलीं तूं डायरेक्टर जालो आणि सायनी मारपाक लागलो. सरळ फ्रॉड केला मरे तूं हांगा. तो जितलो इन्वॉल्व आहा तितली तेजी बायल आहा इन्वॉल्व. तुम्ही कंपनी रजिस्टर जावच्या पयलीं तुम्ही आयज म्युटेशनां मारून जमनी विकपाक लागल्या. तुमची स्टॅम्प ड्युटी कोण भरतलो तर? लोधा? आ सामान्य मनशाक तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी घेता आणि हो जो फ्रॉड केला हेणे इतलो ओपनली फ्रॉड केला तेन्ना त्याचो बापूय चीफ मिनिस्टर आसलो. तेका कोणूच विचारना. आम्ही हो मुद्दो घेवन एसआयटीन गेले मे 2025 फाटल्या वर्सा. एसआयटीन सगळ्यांनी हात वयर केले की मिनिस्टराची केस आमकां घेवपाक जड जाता म्हणून. आयज 1 वर्स जालें फॉलोअप करता, कोण इंट्रस्ट दाखयना. साधारण नॉर्मल मनीस गाडी ओव्हर स्पीड करता जाल्यार तेका चलान रोखडें येता. सामान्य मनशा कडेन कायदे वेगळे आणि सरकाराक कायदे वेगळे. TCP विश्वजिताक दिवप म्हणजे आयज दाऊदाक होम मिनिस्ट्री दिल्ल्या सारखी करून दवरल्या गोंयांत. पयलें म्हणजे ही ताका प्रॉपर्टी विकपाकूच मेळना. ही अनडिवायडेड प्रॉपर्टी आसा आणि त्याच्या भायर हे जे कंपनी रजिस्ट्रेशन केलां ते पयलींच फ्रॉड आसा. सो तो दोनूय सायडीन ताका ती विकपाकूच मेळना. तरी आसतना तेणी अनडिवायडेड प्रॉपर्टी विदाउट जे आनी शेअर होल्डर आसा म्हणजे आमी आणि आमचे भाव तांकां कन्सर्न करच्या पयलींच ताणें विकल्यात आनी विकतानाय बेकायदेशीर विकल्या. तो म्हणटा केरी आपली अर्दी जमीन केरी आपली आहा, तशीच म्हणटा तो कारापुरानय अर्दी आहा. जाल्यार अर्दी कोणाची ती सांग मरे. आनी तूं स्वता मान्य करता अर्दी आहा जाल्यार डिवायडेड प्रॉपर्टी नसताना तूं विकली कशी? नाही साधारण कितके आसा तुमचे सगळे कारापुरान? हय. साधारण 11.5 लाख स्क्वेअर मीटर. आणि कितके हे होल्डर्स कितके आसा ते? साधारण शेअर होल्डर्स 100 अबव म्हणजे फुल फॅमिली सगळे फॅमिली धरून 100 अबव साधारण. आता जे विकला ते कितके किलोमीटर स्क्वेअर मीटर? साधारण 5.5 विकल्या, 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर. तुम्ही ताजेर कितें लिगल एक्शन वगैरे घेतला? केस चालू आहा त्याची. केस चालू आहा. तुमकां कितें रिजल्ट कितें आयला हेजो? ना सध्या पेंडिंग आसा, कोर्टान चालू आसा. आता मे म्हयन्यान जुनान मागीर त्याची हियरिंग आसा. ऑलरेडी चालू आसा, 1 वर्स जालें केसी. न्ही आता हे लोक बसल्या पळय तांकां तुमचें कितें आसा जे तुमचो कसो कितें सपोर्ट आहा? तांकां हांव एकूच सांगूंक सोदता, हे लोधा यो नाल्यार आनी कोण यो तुमकां पेपर इजोवन ते येवन विचारता न्हू, तुमकां भिवपाची कांयच गरज ना. अख्खे पेपराचे बंच घेवन हांगा बसलेले आहा आमी. तुम्ही ते येयले, आमी नासतना सुद्दां जर ते येयले जाल्यार तांकां तुमकां विचारपाक दिवं नाका. तुमी गांवचे मालक, तुमी तांकां विचारा. आनी केरीची तूं 65 लाख स्क्वेअर मीटर एंडी झाडाक आपूण दिली म्हणटा आनी आपली अर्दी म्हणटा. तूं बापायक विचारला तुज्या? बापायक पयलीं विचार, अर्दो आपलो काय अर्द्यातलो 1/4 आपलो तो. जर सांगूंक ना जाल्यार म्हाज्या वांगडा बस, हांव तुका सांगता तुजी कितली जमीन खंय आहा ती. कळ्ळें? त्याच्या बापायक सुद्दां खबर नासतलें ताजो पोर कितलो सत्यानाश करूंक उठला तो. 1997 जेन्ना म्युटेशन जाला ते म्युटेशन एप्लिकेशनाचेर कारापूर इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून त्यांनी लेटर रेडी यूज केला. जी कंपनी रजिस्टर्डूच जावंक ना त्या दिसा. ती रजिस्टर्ड जाल्या 1 जानेवारी 1998 म्हणजे 3 महिने उपरांत. 3 महिने पयलींच त्यांनी म्युटेशन केला आणि ती प्रॉपर्टी आपल्या कंपनीच्या नावावर घ्या. म्हणजे एक कंपनी रजिस्टर्ड जावच्या पयलींच समजा त्या कंपनीच्या नावावर म्युटेशन जाता जाल्यार त्यांनी स्टॅम्प ड्युटी कशी भरली आसतली? स्टॅम्प ड्युटी भरूंक ना, रजिस्ट्रेशन चार्जीसूय भरूंक ना. म्हणजे हे बेकायदेशीर ट्रान्सफर जाल्या प्रॉपर्टी आणि ती ट्रान्सफर जाल्ली बेकायदेशीर प्रॉपर्टी त्यांनी 20 वर्सां तशीच दवरून आता लोधाक विकल्या. मिन्स हेचो टायटल फ्लो ऑफ टायटल म्हणटा पळय तो हेका 0 आसा. फ्लो ऑफ टायटल ह्या प्रॉपर्टीक ना. फ्लो ऑफ टायटल जाय आशिल्लो जाल्यार ताका सगळ्या राण्यांची सायनी जाय आशिल्ली. त्यो तेच्या कडेन पॉसिबल नासल्यो कित्याक आमी ते मारपाक रेडी नासले म्हणून तेणी बेकायदेशीर जागा डायरेक्ट लोधाक विकली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्मार्ट मिटराचो प्रस्न गोंयांत भौशीक चर्चेत अजूनय आसा. ताच्या अंमलबजावणीचेर गिरायकांचो विरोध वाडत आसा. हो प्रकल्प केंद्रीय आदेशाचो आसा आणि वीज यंत्रणेच्या आधुनिकरणा खातीर गरजेचो आसा अशें सरकाराचे म्हणणे असले तरी हे बसोवप खरेच सक्तीचे आसा काय ना हाचेर प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. उत्तर प्रदेश सयत हेर राज्यांतल्या घडामोडींचोय उल्लेख टिकाकार करीत आसात, जंय प्रीपेड स्मार्ट मीटर वेवस्थेक खर निषेधाक तोंड दिवचे पडले आणि उपरांत ते फाटी घेतले.
प्रीपेड आणि पोस्टपेड असे दोनूय पर्याय उपलब्ध आसतले अशें आश्वासन दितना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी स्मार्ट मिटर प्रकल्प सगळ्या घरां खातीर सक्तीचो आसा अशें स्पश्ट केलां. पूण विरोधी आवाज आनी गिरायक गट युक्तिवाद करतात की बिलिंग अचुकतां, गुप्तताय आनी गिरायकांच्या संमती विशीं हुस्को सोडोवंक ना, जाका लागून रोल आउट चडांत चड वादग्रस्त जाता. Minister, what is the update on the smart meter now? I think we have crossed around 77 तर झाले 1 लाखात तेकले and we will see that it will be completed आणि सगळ्यांक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न आसता. But there is no objection, sir? Objection ना कोणाचे? ऑब्जेक्शन हे सगळ्यांचे आसता, बरें काम करता थंय चड आसता. UP गव्हर्मेंटान स्मार्ट सिटर म्हणजे मिटर काडपाचो हे ना तसो कितें हें आसा कारण सारकें ना म्हणून गव्हर्मेंटाचें हें चुकलां. प्रीपेड लोकांक नाका आशिल्लें, तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार तें काडचेच पडलें. पोस्टपेडूय आसपाक जाय, लक्षांत हाडा. प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्टपेडूय आसपाक जाय, दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय. यू कॅनॉट टेक कंज्युमर फॉर ग्रँटेड करून उपयोग ना. कंज्युमराक तुवें योग्य न्याय दिवपा जाय, मान दिवपा जाय. Sir, but it is compulsory, sir, to have a smart meter? Yeah, it is compulsory decided by Union Ministry and as per that all state has to go with smart meter. दुसरे वटेन अंमलबजावणी प्रक्रिये विशीं टिकाकारांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. राष्ट्रीय पांवड्यार कायदेशीर व्याख्या आनी धोरणांत बदल जावन लेगीत बसोवप सक्तीचें आसा अशी म्हायती गिरायकांक दितात असो तांचो युक्तिवाद आसा. गिरायकांच्या संमती विशीं सर्वोच्च न्यायालयान केल्ल्या निरीक्षणाचोय संदर्भ दिला आनी प्रीपेड अटी विशीं केंद्रीय वीज प्राधिकरणान मार्गदर्शक तत्वां बदल केल्ल्याची माहिती दिल्या. स्मार्ट मिटरचे तुम्ही आयज जे एक डिसिजन जे घेतलेले आणि आमचो सुदीन ढवळीकर बाब तो सांगता की आपण स्मार्ट मीटर 1 लाख बसयल्या म्हणून. म्हापशा अशें आमकां लोकांनी सांगले की धुळेरान कितले तरी 4 पटींनी बील येता म्हणून. पण तेका आमी कितें सांगलें, म्हापशान म्हटले लोक अशें सांगता, अख्ख्या गोंयान जे लोक सांगता न्हू 4 पटींनी बील येता म्हणून. तेका हांवें वेरियस क्वेश्चन केले आणि त्यांनी कितें सांगलें की स्मार्ट मीटर जे आसा हे खरोखरच बेटर आसा म्हणून, तुमकां सगळे भितरसून कळतले म्हणून. हांवें म्हटलें आतां जे कोणाक बसयल्यात मिटर सध्या 1 लाख मिटर बसयल्या म्हणटा त्यांचे आमी एक वर्स पळोवया कशें कितें ते तांकां बिलिंग कशी येता आणि जे फुडें जे बसोवपाचे सध्या स्टॉप करा म्हणून सांगले. पण त्यांनी कितें सांगलें आमकां की आपूण हे स्टॉप करूं शकना की गव्हर्मेंटान डिसिजन अशें घेतलें की स्मार्ट मिटर बसोवपाचे. जे सरकारान हांगा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जे डिसिजन स्मार्ट मिटराचे घेतलेले आसा हे गोंयकारांक खंयचेच पसंद ना. पयलीं गोंयच्या लोकांक हेंच्यांनी प्रत्येक तालुका वायज, आतां बार्देस तालुका म्हणटकूच हांव म्हापशान रावता, म्हापशान येवन त्यांनी सांगपाचें बाबा स्मार्ट मिटर हो कसो हो आमकां गोंयच्या लोकांक जर बरो दिसता आणि आमकां जर बरो जर दिसता आमी गोंयांचे लोक तांकां 100% सपोर्ट करतले आणि गोंयच्या लोकांक जर हे लोक स्मार्ट मिटराचे बिल 4 पटीन जर येता जाल्यार आमकां हो मिटर नाका एका म्हणून स्पष्टपणे सांगलेले आसा. लोकांचे पयसो मोडटात तुमी कितलो टॅक्स पेयरांचो तेका तुमी मिटर बसयात. मिटर बसयल्या उपरांत स्मार्ट मिटर स्मार्ट गोवा जावं शकना. तेका लागून हांवें स्टिफन साहेब जो आसा हांगालो चीफ ऑफ गोवा तेका हांवें सांगला प्रत्येक तालुका वायज तुम्ही हे लोकांक स्मार्ट मिटर कसो आसतलो, तेज्या पासून फायदो कितलो आसतलो आणि आमकां नुकसान कशें जातलें हे आमकां पळोवपाक जाय. आमकां लॉस करून घेवपाचो ना. पूण आमी ताका सांगलें स्मार्ट मिटरा बद्दल प्रत्येक तालुका वायज तुम्ही मिटींग अरेंज करा म्हणून सांगला. युनियन मिनिस्टर जो आसा न्ही राज्यसभेर कोणी तरी एकट्यान मिनिस्टरान कितें सांगलें, दीस मिटर्स आर नॉट मॅन्डेटरी म्हटला, हे कंपल्सरी ना म्हणून सांगल्या. जर आता सुदीन ढवळीकराक म्हाका दिसता तेका इंग्लीश सारकी कळना, तेणी हिंदी बी कळना, तेणी जे कितें प्रत्येक वर्ड जो उलयल्लो आसा न्ही तेणी मातसो अभ्यास करपाक जाय. शिवा साहेबान सांगिल्लें की विदाउट कन्सेंट तुमकां कितें जाता काय म्हणून. एक्चुअली तो रिक्वेस्ट धाडचो पडटा जो प्रत्येक कंज्युमराक एक लेटर बरोवचें पडटा की बाबा रे आमी स्मार्ट मिटर घालतात, तुमचे कन्सेंट आसा काय म्हणून. तो म्हणटा की गरज ना. हांवें म्हणलें तुमी कितें कॉरस्पॉन्डन्स केला, तुम्ही कितें सांगला डायरेक्ट, तुम्ही म्हणटा डायरेक्ट वतात आणि कितें काय घालतात ना. आतां म्हणटा कितें ऑलरेडी म्हणटा पब्लीक न्यूज पेपर इट इज कन्सिडर्ड कळ्ळें तुका तें तुमकां इंटिमेशन पावलें म्हणून. दुसरी गजाल कशी आसा ऑन द फ्लोर ऑफ आमचोच पावर मिनिस्टर बीजेपीचो हांवें सांगलां की दीस इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अप टू द कंज्युमर की बाबा घालपाचें काय ना घालपाचें तें. आनी युपीन पळयात, युपीन हेजें व्हडलें आंदोलन जालें, खंयच्या गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की बाबा तुमकां जाय जाल्यार घालात. आतां तेच जे पळय पोस्टपेड आशिल्ली पळय न्ही
प्रीपेड आशिल्ले ते पोस्ट पेड गेले म्हणजे आता ते घालून फायदो कितें म्हाका सांग आता डिजिटल मिटर काय बरं चलता कोणाकूच प्रॉब्लेम ना खंयचे म्हाका सांग कंज्युमरान सांगला की बाबा आमकां स्मार्ट मिटर जाय म्हणून सो म्हाका दिसता हो सगळो घोळ आसा 900 कोटीचो आणि कितें आसा फक्त 80 कोटी आता सेंट्रला कडेन मेळटा बाकीचे सगळे आला पयशे ते लोकल गव्हर्नमेंट घालता. उत्तर प्रदेशातल्या घडामोडीचेरूय समीक्षकांनी नदर दवरल्या, जंय बिलिंग त्रुटी, तांत्रीक समस्या आणि अचकीत संपर्क तोडपाविशीं व्हड प्रमाणात कागाळी आयिल्ल्यान व्हड प्रमाणात प्रीपेड स्मार्ट मीटर रोल आउट फाटीं घेतले. गोंयांत लेगीत गिरायकांनी पारदर्शकता, गुप्तताय आनी यंत्रणेची विश्वासार्हता अशे तरेचे हुस्के उक्तायल्यात. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार दिशप्रभू. वेळसाव तळ्यांतल्यान व्हड प्रमाणात ताजे फडफडीत नुस्तें काडले. शेकड्यांनी वर्सां पोरन्या ह्या तळ्याची फुडल्या पिळगे खातीर राखण करपाचो आनी तरणाट्यांक प्रेरणा दिवपाच्या हेतान हो वावर सुरू आसा. थळाव्यांनी उमेद आनी धादोसकाय उक्तायली. आयज आमी येयलाय आमच्या वेळसाच्या पाली तळ्याकडे आणि हांव पयले फावटी येयला वेळसाचे जावन हांवें हे पयले फावटी पयला because last evening when I was sitting with my dad, he happened to tell me that there's this thing going on amcha Pali todakade. So I was very excited. Today's youth and today's generation have to take these things in the future and keep our traditions going. This happens every year, and my dad happened to tell me that this time the fish is a little less. The last time they did it, it was much bigger. And yeah, this is exciting. Like today's youth should be encouraged to, spend their holidays like this. Maybe wake up in the morning and just, go in their village and do these things. जाऊन सांगपा सोदिता आमच्या युथा हांवें दाखयलां की पाली तोडे एक फेमस तोडे पाली तोडे लोक जायते पाटी म्हणटा हे पाली तोड्या बरें नुस्तें मेळटा आनी कितें हे पाटी आमी हे पाली तोड्या ऑक्शन जाल्लें सो आमी आमचे फ्रेंड सर्कल दवरलें आनी भुरग्यांक दाखोवपाक की बाबा हे कसलें नुस्तें पडटा आनी कितें सो आनी म्हगे शेतकारांक कळपाक की हांव कुडतोरीन चोयतालो कुडतोरीन जायतें नुस्तें पडटा आनी ते वांटी घाताय शेतकारांकूच हे भाशेन तर ऑक्शन घालना सो शेतकारांनी तर हे भाशेन पयशे काडले आनी हें उरलें नुस्तें सगळें आंटिलें हें हांव मुखार चिंतितां पूण म्हाका खुशालकाय भोगता म्हाका आदल्या आमचो उगडास करून दिसता आमचे बाय ताका तें दोना सीता सर्गेस्त ताका सीताबाई म्हणटाले लोक तेच भाशेन प्रोफेसर आगुस्ता ब्रीट कार्वालो ती प्रोफेसर ती तेमी हें न्हू सांबाळ्ळां आनी तेच भाशेन आमचो जोकी संपलोलो सर्गेस जोकी तोवूय आमगे कमिटी आहलोलो आनी ही दोगांनी न्हू पयले टायम आसा न्हू ही शेतां ही कमिटी पाली तोड्या शेतकार असोसिएशन फॉर्म करपा न्हू खूब वयलें ती आनी तेन्ना आमकां तें तितलें हें नासलोलें आयज तेंकोच्यान न्हू म्हाका जायते शिंकड मेळ्ळ्या मागीर आमचो बारतुलुमेव तोवूय ते कमिटी आहलोलो हें सांबाळ्ळें हांव आतां ह्या भुरग्यांक दाखोवपाक सोदितां की बाबा हें सांबाळ्ळें हें पाली तोडे म्हणटाय तें आनी हें हांवें कितें केलें जाल्यार हें न्हू बिजनस न्हू हें म्हणजे कितें जाता म्हाका सगळें हेल्प कोताय आज म्हाका सोशल वर्कर म्हणटाय वेलसांचो आज सोशल वर्कर म्हणटा हितून तेणें म्हाका एक टायटल दिलां पूण हांवें तेंका कितें दिलां आज म्हाका कांय ना दिवपाक सो हांव एक सादो मनीस सो म्हज्यान आज नुस्तें पडलां तें म्हज्या फ्रेंडान सांगिलां तुमी ये आनी व्हराय म्हाका पयशे येना म्हगे बिजनस न्हू म्हाका पयशे करपा नाकाय सो आतां कितें जाता म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केला ते राती 10-11 पासून न्हू ते सगळे भाव म्हगे आयले ते वयर काडला तशें हांवें आनी एकलो भुरगो हाडलो बिल्लासून तो बाळो राती आख्खो ते साफ करपाक पूण हें न्हू म्हाका फर्स्ट टायम म्हाका एक्सपिरियन्स
आमच्या आत्माच्या अंडर आम्ही एक ट्रायल घेतलेली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. सो आम्ही हांगसर फिशलिंग रिलीज केल्ले, 2 वरायटी रिलीज केल्ले, एक रोहू आणि एक कॉमन कार्प. तितून आमकां रिजल्ट बरो मेळ्ळो म्हणजे तो कॉमन कार्प, गोल्ड फीश म्हणटा पळय न्हू ते. ताजी वेट आनी सायज बरी जाल्ली आसा, फक्त रोहू मातसो बारीक उरलेलो आसा. सो इट इज एक आमी ट्रायल बेज म्हणून घेतलेली. आता नेक्स्ट इयर आता जो येता पळय नेक्स्ट सीझन ताका आमी सारके टायमार आमी रिलीज करतले आनी नेक्स्ट इयर हार्वेस्टिंगाच्या टायमार बरो रिजल्ट मेळटलो. सो हांव रुकोजीन बाबा कडेन खूब देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक शेतकारां खातीर तो खूब हें करता, जोडटा म्हणजे वावरता खूब सारको. आनी शेतकाऱ्यां खातीर खूब कितें स्किमी बीन तो स्वता इंट्रस्ट दिवन तितून आमचे कडेन हाडटा आनी आमी ते मागीर पावयता. पयली फावटी आमगे प्रेसिडेंटान तोड केला आनी हुशार काय खबर म्हळ्यार तो जायतो हुशार आहा. मेळ्ळो आमगे नुस्त्याक भरपूर मेळ्ळा. देवा आर्गी दिता पयली पासा तो नुस्त्या गायलो ते थोडे आमगे टायम मातशें आसना. नुस्त्या थोडे जावपा मातशें टायम डिले जालो आमकां. ताका 2 म्हयने पयलीं जाले आमगेले ताका लागून. म्हळ्यार आपूण सगळे हुशार आनी सगळ्या जायते जाणां दिले ताणें तोय उदार मनाचो. ते उमेदी केलोले म्हाका सदां म्हणटात आपूण उमेदी लावून करता आनी उमेदी लावून गेले आनी सगळ्याक उमेदीन ते जायते जाणां नुस्त्याकूय दिले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घ्या एक वेवसायीक पिसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बेबा बॉयज सारजोरा हांनी आयोजीत केल्ली उक्तावण मॅच फादर आग्नेस कुंकळी आनी सांकवाळ बॉयज हांचे मदीं जाली, जाल्यार दुसरी मॅच सेटिंग बॉयज आनी मास्करेनस बॉयज हांचे मदीं जाली. चिंचणी इगर्जेच्या मैदानाचेर ही सर्त बरीच रंगली. फादर आग्नेसाच्या हॅन्सलमान आपली हॅट्रिक पुराय करून 5-0 अशी आघाडी घेतली. खेळाच्या निमाण्या मिनिटांनी डेस्मंडान एक गोल जोडून 6-0 अशी आघाडी घेतली. मेलरॉय मेमोरियल सर्त 2026 हातूंत फादर आग्नेस क्वार्टर फायनलीत पावलो. मजगती दुसरी मॅच सेटिंग बॉयज आनी मास्करेनस बॉयज हांचे मदीं जाली. मेलरॉय मेमोरियल सर्तीचे उपांत्यपूर्व फेरयेत सेटिंग बॉयज पंगडान मास्करेनस बॉयज पंगडाक 7-0 अशा गोलांनी हारावन क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून हाडला बेबा बॉयज सारजोरा. आमचे सोपोन गेल्ल्या भावा पासून मिलरॉय. तो आयज आमची इनॉग्रेल मॅच आसलेली. आयज पयले खेळलेले आमचे फादर आग्नेल कुंकोली आनी सांकवाळ बॉयज. आयचे जिखणार जावन आसा फादर आग्नेल कुंकोली. तो आमी आमच्या भावाच्या तो फुटबॉल मोगी ताच्या उगडासाक आमी हो टोर्नामेंट केल्लो आसा. हो आमचो दुसरो टोर्नामेंट. तशेंच हे म्हयन्याचे 23 तारखेक फायनल आसतली सांजेच्या 5 वाजता. सो कितले टिमी तुमकां पार्टिसिपेट जाले? आमचे टोर्नामेंटाक 16 टिमी पार्टिसिपेट केल्ले आसात. तर आमचे दिसाच्यो 2 टिमी जातल्यो. मागीर आमचे फायनल जातले 23 आहे ह्या म्हयन्याचे 5 वाजता. कितें आसा आतां फुटबॉल हो गोंयचो फुटबॉल म्हणला तर भुरग्यांक कशें येवपाक जाय? तशेंच आमी आतां आमचे सगळे यंगस्टर चड आतां फुटबॉलाक चड मोगी. गोंयांत म्हळ्यार फुटबॉल म्हळ्यार सारको चड मोगाचो. सो आतां आमचे सगळे गांवचे तशेंच हे टिमी जायत्यो भायल्यो सोमच्यो गोंयच्यो जायत्यो प्लेयर येवन हिंगा भाग घेतात. बरें दिसता. सो आतांची जनरेशनान फुटबॉला येवपाक जाय न्हू? हय सारकें. सगळे भुरग्यांनी हांव मागता सगळे तशेंच आमचे आतां धाकटे तशेंच अंडर 14-19 हे भुरगे येवन हांगा हो गेम पळोवंक येवपाचे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. राज्यात सकाळी उष्ण आणि दमट हवामान आसतले, जाल्यार दनपारा आणि सांज वेळार हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. आयतेरा कांय सुवातींनी गडगड घालत हलको पावस पडटलो. कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. देखून हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. तशेंच खर उष्णताय लेगीत जाणवतली. देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवची. आयताचे तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. उष्ण आनी दमट हवामान, पावसाची शिरशिरी. आयतेरा येल्लो अलर्ट, घोळटले थंड वारे. दनपरां उष्णताय, सांबाळची भलायकी. तापमान 36 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.